कोरोनाचे केसीस गोंयान वाडत आसा आणि धावीच्या भुरग्यांच्या तकलेन टेन्शन सुद्धा तशेंच वाडत आसा. धावीच्या भुरग्यांची परीक्षा 21 तारखेक दवरल्या. तेंच्यांनी आपल्या परीक्षेची तयारी केली, पूण आपल्या जिवाक धोक्यान घालून एग्जाम बरोवपाची तयारी करूना. सोशल डिस्टन्सिंग इन स्कूल अँड कॉलेजीस इज अ मिथ अँड प्रॅक्टिकली क्लोज टू इम्पॉसिबल. एज स्टुडंट्स आम्ही हे पळयलां. जो पर्यंत हेचेर एक डिटेल्ड प्लॅन आणि स्ट्रॅटजी जावची ना आणि ती पब्लिकान डिस्क्लोज करचे ना, तो पर्यंत ही परीक्षा जावू शकना. तो पर्यंत आमच्या भुरग्यांक तो कॉन्फिडन्स येवू शकना. खंयच्याय आवय बापायक आपली भुरगीं बरी शिकू, एग्जामीक बरे मार्क्स घेवू ही इच्छा आसता, पूण आयज तेंच्या भुरग्यांचो जीव धोक्यान घालून खंयच्याच आवय बापायक हे मार्क्स आणि ही एग्जाम नाका. CBSE आसूं, ICSE बोर्ड आसूं, ह्या सगळ्यांनी आपली एग्जामी पोस्टपोन्ड ऑलरेडी केल्या आणि जो पर्यंत हेंच्यो एग्जाम्यो जावच्यो ना, न्यू अकॅडमिक इयर जो आसा तो स्टार्ट जावू शकना. सो आतां ह्या गडबडीन एग्जामी दवरून कितें फायदो? फायदो तरी कांय दिसना, पूण व्हडलो नुकसान दिसता. नुकसान तो की कम्युनिटी स्प्रेड आजून जावं ना, पूण ही एग्जामी दवरली जाल्यार कम्युनिटी स्प्रेड जातलोच. एग्जामी जर दवरपाक जाय जाल्यार भुरग्यांक आनी लोकांक कॉन्फिडन्स आसपाची गरज आसा आनी तो कॉन्फिडन्स जर आसपाक जाय जाल्यार जितले भुरगे एग्जाम बरयतले तेंचे पेरंट्स, तेंचे ड्रायव्हर्स जे कोण तांकां पावयता, नाल्यार तेंचे टिचर्स आनी तेंचो एंटायर ऑफिस स्टाफाचे COVID-19 टेस्ट करपाचे पडटले. आनी COVID-19 टेस्ट थर्मल टेस्ट न्हू. एक आवय बापायक विचारून पळयात कितले त्रास करता ते आपल्या भुरग्यांक वाडोवपाक, शिक्षण दिवपाक आनी एक बरो मनीस करपाक. 9 म्हयने एक आवय आपल्या भुरग्याक पोटान दवरता आनी मोगान ताका वाडयता. आनी आयज तो आवय आनी तो बापूय रडटा. आनी त्या आवय आनी बापाय वांगडा आमी उबे आसा. आमची फूल रिव्होल्युशनरी इंडियन्साची टीम उबी आसा. हांव नितीन पाटकर उबो आसा. आनी हे एग्जाम्स जावपाक जायना आनी आमी हे जावपाक दिवचे ना. आतां कितें तें इंडिया.